नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार ह्या कार्यावळीक तुमकां परत एकदा येवकार. आज गोंयांक एक इशू आसा तयार जाला की धनगर समाजाक एसटीचो दर्जो मेळचो काय ना हो एक इशू तयार जाल्लो आसा. आनीक ह्याच फाटभुंयेचेर 2 दीस पयलीं पाडी हांगा एक कार्यावळ जाल्ली आनी तातूंत भितर केपेंचे आमदार एल्टन डिकोस्टा हांणी उलयतना अशें म्हणलें की एसटीच्या कळपाक भितर थोडे कोले येवपाक सोदतात आनी ताजे कडच्यान एसटी समाजाक सादूर रावचें असो तांणी एक उल्लेख केल्लो. ताजे फाटल्यान काल धनगर समाजाच्या लोकांनी नेत्यांनी ह्या हाजो निशेधूय केलो एल्टनाचो. आज परत एल्टनाचे समर्थक एसटी जे कोण हे आसात पंच आसात तांणी पत्रकार परिशद घेवन धनगरांनी एसटीच्या आंदोलनाक कांयच वांटो ना धनगरांचो, ताका लागून तांकां हो एसटीचो दर्जो दिवचो न्ही अशी मागणी केली. आनी हाका लागून एक नवो वाद तयार जाल्लो आसा. आनीक ह्या फाटभुंयेचेर आज आमचे मदीं आसात एसटीचे फुडारी आनीक भाजपाच्या एसटी मोर्चाचे उपाध्यक्ष एंथनी बाब बार्बोज. एंथनी बाब बार्बोज, तुका आमी आमच्या कार्यावळीक येवकार दितात. ही सगळे जो आजकाल हे 2-3 दीस इशू चालू आसा पळय, तुजें मत कितें हाजेर? हो इशू चालू जाला ताजेर कितें? पयलें म्हटल्यार म्हाका तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगपाक जाय, जे कोण ह्या एसटीचेर आतां उलयता, धनगर समाजाचेर जावं एल्टन उलयलो आनी ताचे समर्थकांनी आयज समर्थक न्ही ते एक्चुअली काँग्रेसवादी सगळे आसला. ते एकलो तितूंत तो तो लास्ट इलेक्शना बीजेपीच्या कॅन्डिडेटाचेर काँग्रेस टिकेटीचेर राविल्लो. तेजो चलो केपेंचो युवा मोर्चा काँग्रेसाचो प्रेसिडेंट आसा. सो बेजिकली ते काँग्रेसाचे सगळे थिंग बशिल्ले. ते म्हाका पार्टीक काय म्हणपाक ना, पूण म्हाका एक सांगपाक जाय, हांकां हाफ नॉलेज आसा आनी हाफ नॉलेज इज व्हेरी डेंजरस. आयज म्हाका सरळ सांगपाक जाय आख्खे गोंयच्या लोकांक, जे एसटी आसूं, धनगर आसूं आनी जनरल ओबीसी आनी हेर सगळे लोकांक म्हाका एक क्लॅरिफाय करपाक जाय. आमची चळवळ ही जाल्ली तेन्ना आमी चारूय भाव गावडा, कुणबी, वेलीप आनी धनगर बराबर आशिल्ले. आमचे जाणटे थोडे आसात, आमचे लिडर तितून मध्ये आंतोनी गांवकार आमकां सोडून गेलो, काशीनाथ जुल्मी आमचो सोडून गेलो, बाबूसो गांवकार सोडून गेलो, पांडुरंग गांवकार तोवूय सोडून गेलो. अशे आनी आमच्या थोडे नेता अजून आसा. आमचो उदाहरण स्पीकर रमेश तावडकार, गोविंद गावडे, गोविंद शिरोडकार आनी अशे जायते लिडर, मामा कार्दोज आमकां सोडून गेलो. हे लिडरांनी एक जॉयंटली एक चळवळ चालू केल्ली आनी ते चळवळीक सगळ्या भावांनी वांटो घेतलो. आमचे भाव म्हणजे गावडा, कुणबी, वेलीप आनी धनगर. आनी हे बराबर वचून आमी हो लढाई दिल्ली आनी एसेंब्लीन आमकां पिटिशन घालचें पडलें मागीर. आनी पिटिशन तें घालतना आमी 4 जातींक घातिल्लें. पूण धनगराक मातशा एजी आरजी रेजिस्टर जनरलान क्वरी काडून ताचो थोडो ह्यान दाखोवन तांकां मातशा वेटिंगाचेर दवरले आनी आमकां इन्क्लूड केल्ले. तेजे उपरांत आमी इन्क्लूड जावन पासून आमच्यो 3 जात्यो गावडा, कुणबी, वेलीप आमी तांचे बराबर तांकां सपोर्ट करून ठामपणी आमचे तेन्नाचे लिडर काशीनाथ जुल्मी, आंतोनी गांवकार, बाबूसो गांवकार, आंतोनी गांवकार, बाबू कवळेकार, बाबू लक्ष्मण कवळेकार हे धनगराचे एक शिष्टमंडळ घेवन दिल्ली पासून गेल्ले. सो आमी तांकां सोडूंक ना आनी आमी तांकां हेजे मुखार सोडचें ना. कारण धनगर भावांनी जितले आमकां ट्रायबलाक सपोर्ट केला, मुवमेंटान सपोर्ट केला, तांकां आमी विसरोंक जायना आनी तांकां एसटी दर्जो मेळोवंक जाय. एंथनी, तांचे आज ताणें जी प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या तातूंत भितर ताणें एक हें केलां की तुमचे बाळ्ळी मोठो हें जाल्लो पळय 12 मागण्या खातीर एक व्हडलो हें जाल्लो आंदोलन जाल्लें, तातूंत भितर तुमचे 2 भाव ते तांकां लासून मरचे पडिल्ले. ताणें ह्या खातीर सॅक्रिफायस केलो. ते म्हणटात इतलें व्हडलें आंदोलन जालें तेन्ना हे धनगर किंवा धनगराचे फुडारी खंयच नाशिल्ले. हे 2 जाण भुरगे एक्सपायर जातकीर तांणी तांचे विशीं जे हे दाखोवपाक जाय आशिल्ले, सिंपती दाखोवपाक जाय आशिल्ली किंवा हे तेय कांय करूंक ना. ते म्हणटा आतां हे सगळे आमी आतां जे रिजर्वेशन मेळपाक आसा ते सगळे आमी शिजोवन हाडला आनी हे धनगर आतां भितर म्हणजे धनगर समाजा आसा ते भितर येवन आतां ते आयते मेळटा ते खावपाक सोदतात. हाजेर कितें म्हणपाचें? ना, चुकीची गोश्ट. जे मुवमेंट जाला ते मुवमेंटान आमकां बाबू कवळेकार, लक्ष्मण
कवळेकर आनी जायत्या धनगर समाजाच्या लिडरांनी आमकां ठामपणी ना बाळ्ळे जाले तेन्ना आशिल्ले ते आमकां सगळे मुमेंटान तेणे सपोर्ट केला, सगळे मुमेंटान इन्क्लूड जावपाचे आनी ते मेले उपरांत आमचे 2 भाव आमकां सोडून गेले, ती चळवळ जाली तेन्ना तांच्या घरा वचून विजीट सगळ्या लिडरांनी करून तांकां कित करपाक तितलें केलां. बट हे हाफ नॉलेजीचे लोक जे उलयता तांकां हे एसटीचे कांयच खबर ना. आतां तुका सांगता, हो म्हजे कडेन बूक आसा, करंट 5th स्टँडर्डाचो बूक. हो बूक गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचो, तेजेर शिक्को आसा. तितून एनवायरमेंट स्टडीज पार्ट 2 क्लास 5th तितून 210 पेजीचेर 210 पेजीचेर एक विषय ह्या आसा, पॉप्युलेशन म्हणून. तातून in 2001 the population of Goa was about 1.34 million. People from Goa are called Goans. The local tribes are the Kunbi, Gauda, Velip and Dangas. बुकार पासून शिकयता आमकां आनी कितकोन अपोज करपाक जाता. तांचे बारीक कितें जाला म्हणून तो आर्जीन एक कॉरी काडून तो वेटिंगाचेर आसा आनी तांकां 110% एसटी दर्जो मेळटलो. ना पूण ते कितें म्हणटा जाण तूं, आतां हे 4 सीट मेळटात आमकां एसटीक मेळटात आनी ते आमचे. सो हे जर धनगर भितर आयले जाल्यार आमगेले ते आनीकय तो वांटो आहा ते घेवन वतले. ना चुकीचें हांव सांगता हेजेर क्लॅरिफाय करता. जेन्ना धनगर हितून इन्क्लूड जाले पर्संटेज ऑटोमॅटिकली वाडटली. तेंचे पॉप्युलेशन अबाउट 30 to 40,000 आसा, ते इन्क्लूड जाले म्हणटी ती पर्संटेज लागपा ना, पर्संटेजूय वाडटली. आतां जे कितले आसा काळवळा, कुणबी, वेलीप ते आसा ते 4 जाता आमचे रिजर्वेशन, तातूंत तांकां मेळपा ना, ते इन्क्लूड जातरीच पर्संटेजूय वाडटली. त्या पॉप्युलेशनार दिवपा जायना न्ही, पॉप्युलेशनूय वाडटलें तेन्ना सन्सेस जातलो आनी ते बरोबर आमकां आनी मायज मेळटली. हो तुका इश्यू कितें दिसता, एसटी वर्सीस धनगर काय एल्टन वर्सीस बाबू असं दिसता? ना म्हाका एश दिसता, आतां बाबून आयज एल्टनान आयज एक क्लॅरिफिकेशन दिलें हुंय, आपल्यान एक ही म्हण म्हणिल्ली म्हूण. हांव म्हण म्हणिल्ली बरें आसा, ताका कसलो रायट ना. इज अ काँग्रेस MLA, ताका रायट ना कोल्याक भितर घेयनाक म्हूण. सी ही कॅनॉट यूज दॅट इन्सल्टींग वर्ड्स, व्हेरी चुकीचे. आमचे हे गोंय जर वसयलां, गोंय तर सांबाळलां, हे गावडा, कुणबी, वेलीप एंड दंगस. तूं पयलींचो 5th स्टँडर्ड बूक काड, 5th स्टँडर्ड बूक, त्या बुकाचेर सरळ बरयल्लें आसा 400 years बॅक गावडा, कुणबीज, Dangas and Velips were the first settlers of Goa and they were called tribus म्हूण. Tribus means tribes. So clearly बरयल्लें आसा 450 years back. ही हिस्ट्री कोणी काडपा जायना, ही पुसून जाता. सो तेणें कितें उलयलां तें चुकीचें. आनी तितून आतां हे काँग्रेसमॅन, म्हाका काँग्रेसी कडच्यान एक हें जावो एश्युरन्स की काँग्रेसान स्टेटमेंट काडपाचो धनगरांक एसटीक इन्क्लूड करप न्ही म्हूण. तेन्ना हांव सल्यूट करता काँग्रेसाक, तूं ओपनली सांगतलें म्हूण. हे बिश्टी बसोन हे कोण पडलेले कॅन्डिडेट आसा तांकां घेवन तुमी जावं युवा मोर्चाचे, तांकां काँग्रेसीचे तांकां घेवन असली आमची जाती भितर फूट घालप न्ही. आनी हांव मागता जे कोण आयज प्रेस दिले तांकां, नेक्स्ट टायम अशें करनाका, आमचे जातीचे मदें फूट घालनाका. आमी 4 भाव गावडा, कुणबी, वेलीप एंड दंगस. सो हे जातीक आमी फुडें व्हरपाक जाय. आमकां फुडें व्हरतलो जाल्यार आमीच, दुसरी जात आमकां फुडें व्हरपाना. सो हांव हात जोडून मागता, जितले आमचे एसटीचे भाव आसा, गावडा, कुणबी, वेलीप ते भायर दंगस, हांकां आमचे भितर फूट घालून घेवची न्ही. आनी आमी आमचे जे प्रश्न आसा ते आमचे भितर मेटोवचे आनी आम सोंपोवचे. हेनरी बाबा, एक आतां हे तुवें सांगलें की हिस्ट्री सांगता की हे गावडा, कुणबी, वेळीप हांचे बरोबर धनगर हे बी ओरिजिनल ट्रायबा भितरले गोंयचे हिस्ट्री म्हणटा. आनी बिकॉज ऑफ सम महाराष्ट्राक थोडे ते धनगर म्हणटा वेगळे आसा, ताका लागून गोंयचे हांकां धनगर हे गोंयच्या धनगराक एसटी भितर मेळूंक ना जागा. सो खरे गोंयचे हे धनगर न्ही, तांकां गवळी म्हणटा. सो ताका लागून आनी आतां तो हे क्लियर जावपाचो आसा. एक आतां म्हाका सांग, हो जो इशू जाला ताजो आतां हे लोकसभा इलेक्शन आसा, ताजेर कितें परिणाम जातलो असो दिसता तुका? परिणाम म्हणजे आतां पयलीं न्ही तुमी काँग्रेसाचे एल्टनान उलोवप इज व्हेरी चुकीचें. कारण हाफ नॉलेज मागीर सगळें काबार करता. तेणें पयलें स्टडी करपाक जाय आशिल्लें आनी तेजेर उलोवपाक जाय आसलें. आमकां BJPक कसलोच परिणाम जावचो ना, कित्याक एसटी दर्जो दिवपी BJPच,
फाटली 45 इयर्स काँग्रेस बीजेपी अशें म्हणटा एकंदरच हाजेर कितें परिणाम जातलो काय ना, ना, ना. अजुनूय तुमचे जे मिशन फॉर पॉलिटिकल रिजर्वेशन आसा तांकांय बी ते म्हणटा की बिफोर हे आमच्या लोकसभा इलेक्शन आमकां एश्युरन्स हे करात ना जाल्यार वी वील बॉयकॉट द सीएमान सांगले आसनी 2027 पळय जातली म्हणून ते म्हणटात सीएमाचे विश्वास ना म्हणटात ते. ना चोय तशें जायना सगळो प्रोसिजर आसता ते कितें फ्लायट हाडलो लँड केलो तशें ना ते तेका जायत्यो हे आसता म्हणजे जायत्यो कितें म्हणपाचें तुका स्टेप्स आसता ती काबार जावपा जाय बिकॉज दीस इज अ सेन्सिटीव इश्यूज जातले काँग्रेस आसतना जावं ना न्ही सो हे जातले आनी म्हाका ठामपणीन विश्वास आसा आमचे बीजेपी गव्हर्मेंटाचेर सेंटराक नरेंद्र मोदीचेर आनी गोंयांत आमचो ट्रायबल मिनिस्टर आनी गोंयचो सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर की 2027 आमकां 4 सिटां ST रिजर्व जातली. म्हाका आतां थोडे तुगेल्या कुट्टरी मतदारसंघा कडेन येवया. कुट्टरी मतदारसंघाचो जो आमदार आसा तो बीजेपीक सपोर्ट करता आनी तुमी जे मंडळ आसा तेय काम करतात आनी अशें दिसता सगळे पळोवपाक गेल्यार तो एक ट्रॅकाचेर चलता तुमी दुसऱ्या ट्रॅकाचेर चलतात हे अशें दोगूय जाण भितर आसून अशें हे ट्रॅक वेगवेगळे ट्रॅकाचेर कित्याक सी तो सदांच म्हणटा आपूण 4 टायम MLA आनी आपूण इंडिपेंडंट आपूण आपल्याचें काम करता म्हणून आपल्या हेजेर आमची कितें आमची पार्टी तूं जाणा वर्ल्ड बिगस्ट पार्टी आमी पार्टीचेर वयता आमी तेका केन्ना तो पार्टी सपोर्ट करता आमी तेजेर कांय ना आमी आमचें काम तो चुकला आमी तेका दाखयता हें चुकलां हें जावपा जाय आमचे पार्टीचीं कामां जितलीं आसा आमी पार्टी मुखार वयतलीच तो आमकां सपोर्ट करूं ना ओपोज करूं वी वील गो बाय आवर पार्टी. तुका कुट्टोरी म्हणटा सामको म्हणजे सारकें सांगपाक सारकें हेका एंटी बीजेपी वता कॉन्स्टिट्युएन्सी तातूंत दिसता तुका बीजेपी इतलें काम करून तो वयर काडटलो कॅन्डिडेट जिखतलो अशें कितें जावपाक शकता ना जालें ना म्हणून कांय ना आतां नावेली पळयलें तुमी थिंगाय तशें आहलें इतलीं वर्सां काँग्रेस मागीर चर्चिल येयलो मागीर आवेर्थन बट आतां बीजेपी येयली जायना इम्पॉसिबल कांय ना पॉसिबल आसा आनी फुडाराक थंय कुडतोरी कमळ फुलतलें. कित्याक लागून म्हणटा कित्याक लागून सी लोकांक खबर आसा कितें जालें तें म्हाकाय तें उलोवपा नाका जायते जाण सांगून गेले बीजेपी असली तसली लिडर असले तसले यू टर्न मारून तेच पार्टीक येवन सपोर्ट दिवन आतां बरे पोजिशनाचेर आसा सो म्हाका ते डिटेल उलोवपा नाका सो तेकाय आतां कळना बीजेपीच बरी म्हूण सो तेच बीजेपी घोडी बसपा सोदतले इतली परिस्थिती आसा जे सोडून गे बीजेपी नाक म्हणटाले बीजेपी अशे पारिकारात आसताले आनी कोणाक डॉक्टर प्रमोद सावंताकूय आसताले काय करना तेच तेजे बरोबर आसा सो तुमकां कळटलें इन फ्युचर हांव सांगता 110% एक दीस कुडतोरी नेक्स्ट इलेक्शनाक कमळ फुलतले. तुगे कितें आसा तूं रावपाक सोदता की लास्ट टायम तूं राविल्लो ट्रायंगुलर फायट जावन पसून तुवें बरी वोट्स काडिल्ली ह्या फुडले प्लॅन्स आमचे कितें आसता आमी पार्टीचे कार्यकर्ते आमकां काम करपाचें आमी पार्टीचे कार्यकर्ते सकलच्यान आसा आमी काम करीत रावतले पार्टी टिकेट दिवपाचे ते पार्टीचे आसता तांचे गोवा पार्टीची गोवा प्रदेश पार्टीची आसता ती मिटींग जाता थंयसान मागीर दिल्ली तेंची ती हें आसता न्ही इलेक्शन कमिटीची एंतरी तूं हें म्हणटा खरें पयर तुगेल्या कुट्टरी हातूंत भितर ती विकसीत भारत म्हण ती यात्रा जाली आनी तुमकांच आपलं नाशिल्लें कुट्टरी मतदारसंघात हे कशें फकत तुमगे तो 1-2 वॉर्ड कावन्सिलर आशिल्ले ते सोडून बाकीचे कुट्टरी रिप्रेझेंट करपी बीजेपीचे थंय कोण नाशिल्ले आनी हो कार्यक्रम आहा तो बीजेपीचे हाणें फुडें काडला ताका लागून जाता तुका ना कितें जालें आमी काम हिंगा फर्स्ट आमची गाडी हांगा येयल्ली ती PM हेजी राशोल थंय आमी सगळे आशिल्ले आमच्या मंडलाचे फूल मागीर आमी राई आशिल्ले राय थोडे मंडलाचे आशिल्ले कामोर्ली आशिल्ले बट हिंगा हावजींग बोर्डार आमकां थंय मातशें कितें जालें तें खबर ना आमकां ती सांगोंक ना तें तुजें सारकें बट आतां कित्याक सांगोंक ना तें खबर ना इंटरनल कितें पॉलिटिक्स बी आसा तें हांव सांगपाक शकना न्ही पार्टी इंटरनल पॉलिटिक्स काय ना म्हणजे ते चूक विसरले आसतले ग्रुपिजम आहा ग्रुपिझम काय ना बट ते दोन्ही कावन्सिलरांची कडे विचारल्या ते तुमकां सारखे आन्सर दितले कित्याक तियांनी ऑर्गनायज केल्ली ती सो हे आशिल्ले आमचे एंथनी बाब सामके क्लियर ह्या हाजेर सारके राजकारण्या भशेन मातशें डॉजिंग करूनच उलोवपाक सोदतात ते डायरेक्ट दाखोवपाक सोदनात पूण एक जर कुट्टरी वचून जर पळयलें जाल्यार
एक हे आसा की कुट्टरीच्या BJP कार्यकर्त्याक कांय वेळार कुशीन दवरतात असो एक भावना आसा आनी ती तुयी मान्य करतलो अशें दिसता म्हाका. पूण हे सगळे सोडात, पूण एन्थनी बाब म्हणटा अशें की मेन इश्यू म्हणटा तो धनगराक भितर घेवपाक जाय काय नाका. आनी ते म्हणटात की फाटलीं 25 वर्सां ह्या समाजाचेर अन्याय जाल्लो आसा आनी तो अन्याय पयस करतलो. आनी होय जो समाज जो फाटीं आसा तो जर मुख्य धारेक येतलो जाल्यार तांकां STचो दर्जो दिवपाक जाय आनी हो तांगेलो सारको अधिकाराचो दर्जो अशें ते म्हणटात. तांकां दर्जो मेळटलो काय ना हे आतां केंद्राक तांचें पिटिशन फायल जातकीर फुडें कितें जाता ताचें सगळें आसतलें. पूण एन्थनी म्हणटा तसो एक की सद्याक अशी परिस्थिती हे आसा की अशी बारीक बारीक इश्यू करून ह्या समाजा भितर फूट घालपाचें राजकारणां बंद जावपाक जाय. आमी एन्थनी बाब आमी त्याच मताचे आसात. तूं आमचे भितर आयलो हांगा, तुजी मतां तुवें सामकें उक्तेपणान मांडली, ताका लागून गोमंतक TV वतीन तुका देव बरें करूं म्हणटा. आनीक तुमकांय सगळ्याक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.